हा हा सर सांगा. ते घराकडेन 5 वर्सां येयलो. हय लास्टाक त्या मनसेराताक काडून 7 लाख रुपये दिले ताका. कोणाक 1 लाख ते म्हाका हाडून दिले परते. हय सर. तो म्हज्या घराकडे येता म्हणून. ते उरले 6 लाख तूं केन्ना हाडटा? हय सर दितलो सर सांगले न्ही सर हांवें. मला सांगपाचें कांय ना. हय ते कितें हाडून तूं म्हाका सांगपा जाय. इतले तुमकां प्रेम दिवन इतलो टायम दिवन तुमी जर समज कंप्लीट कुटुंब जर म्हाजी जर विरुद्ध वागता आनी दुसऱ्या लोकांक जर फोंड्या घालपाक सोदता जाल्यार कडक रावता आनी तुमी सुशिगाद आमचे पयशांचे सिरीज घेवन थंय बसता आनी आमचे विरुद्ध काम करता. मंगळार सावन हो कथीत ऑडियो व्हायरल जाता. कथीत ऑडियो आमदार गणेश गांवकराचो म्हूण चर्चा आसा. मजगती एक्टिव्हिस्ट सुधीर तामणकरान आमदार गणेश गांवकरा आड फोंड्या, मडगांव आनी कुळें पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या. हो एक ऑडियो व्हायरल जाता. हे एविडन्स आहा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हांव सदांच सांगता 2012तल्यान मनोहर पर्रीकर सरकार जे राज्यान पळय येयले ह्या सरकारांतल्यान नोकऱ्यांक पयशे घेतले वयता. हे हांव वीथ प्रूफ सांगता आनी पुराव्या सकट हांव हांगासर सांगता. ह्या सरकारान सर्रासपणे मेरीट डावलून मॅन्युप्युलेशन ऑफ डॉक्युमेंट जे पळय आहा फॉर्ज करून टेम्पर करून ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो दिल्यो वयता. आमदार गणेश गांवकर म्हणटा कथीत ऑडियो विशीं खबर ना. कागाळ तपासून प्रतिक्रिया दिता. त्या कंप्लेनीचेर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार जर खरी म्हाकाय ती इन्व्हेस्टिगेट जाल्ली जाय की सुधीर तामणकरा तो ऑडियो खंयच्यान मेळ्ळो आनी त्या ऑडियोची सत्यता पळोवपाक इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी तें पळोवचें आनी ताचेर एक्शन जावपाक जाय अशें म्हाजेंय मत आसा. पूण एकच सामको मेन हेतू म्हणून जो आसा हे कंप्लेन करपाचो सगळे गोष्टी करपाचो फक्त बदनाम करपाचो हेतू कारण आनी तेंचे कडेन म्हणजे कांयच ना. एमएलएची बी नांवां येवपाक लागल्या बीजेपीची. सो म्हाका दिसता हितूर बरें इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा पोलिसांची आनी लोकांची सगळी नजर जी आहा हे पोलिसांचेर तुटून आहा की कशे पद्दतीन हे फुडें इन्व्हेस्टिगेट करतले. कोणीच्यान पोलिसा खातीर